जेन्ना आमी 15 तारखेर आमी अवेरनस मिटींग दवरली जे आमचे स्कीम ज्यो आसा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्डाच्यो ज्यो स्किमी आसा ते आमी सगळे आमच्या लोकांचे नदरेक हाडलेल्यो आनी तेन्ना डिसिजन जातलें कितें आमचे जे आमचे जायते भाव भयणां आसा तांकां एक डिमांड येयलो आमचे लागीं कितें बी किपिंगाक तुमी ट्रेनींग कित्याक दिनाका म्हणटा ताबडतोब आमी जे आमचे बी किपींग जे ट्रेनींग प्रोग्राम हो आयज हांगासर घडोवन हाडला आनी आमची सगळींची नांवां दिली सगळीं हांगासर प्रेजेंट आसा हांव परत तांकां शाबासकी दिता कित्याक तो इंट्रस्ट आसा म्हूण दाखयता आनी म्हाका दिसता हो जो फायदो जो आमचो बी किपींग जो जे मोव काडटा ते कशे भाशेन आमी मोव तयार करचे हें आमचे भाव लेजली पेरेरा हाणें आमचे सगळे हांगासर एक ट्रेनींग चालू आसा आनी हो तो एक्सप्लेन करता हांव जी आमची भाव भयणां आयज हांगा प्रेजेंट जाल्या हांगा आयिल्लीं आसात ताका हांव कालदांतान देव बरें करूं म्हणटा की तुमी अशेंच जी आयज ट्रेनींग तो लेजली पेरेरा दितली ती तुमी बरे भाशेन ट्रेनींग घेवची आनी तुमी आमचे गांवांत जे बी किपींग जे तुमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावचें अशें म्हजी आशा आसा. सर एक हांव आमच्या खाती चेअरमॅनाक बाबांकर वाझाक आनी आमचे MLA आमच्या बाबांकर वाझाक आनी खाती चेअरमॅनाक हांव कागदांतान देवत कर म्हणटा कित्याक हो प्रोग्राम 15 तारखेर जो खादीचो तेणें एक पब्लीक अवेरनेस केलो आनी लोकांक सांगलें कितें आपल्या कडेन कितले खादी बोर्डान कितले स्कीम दिवपा जातात आनी हेच वेळार लोकांक सांगलें की बी किपींगाक आमी इंट्रस्टेड आसा आनी तेणी ताबडतोब नांव दिलें त्याच दिसा आनी सगळ्यान ताबडतोब आमच्या खादी बोर्डान ही डेट घेयली ट्रेनींग दिवपाक त्या लोकांक आनी आमचो बाब लेस्ली पेरेरा तयार जालो की आपल्याक ते सगळे इक्विपमेंट दाखोवपाक लोकांक कशे प्रोग्राम मुखार व्हरपाक आनी तेणें आज हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी आमी सगळ्याक देवट कर म्हणटा कित्याक आमच्या कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीक जायतो लोक बेकार आहा ताका काम दिवपाक तो जायतो वावुरता आनीकूय स्कीम आहाय तो लोकांचे विलेज वायज पावपाक तो मुखार बी किपींग ट्रेनींग घडोवन हाडला आयज बरी खुशालकायची खबर कितें जायत्यो बायलो हिंगा पार्टिसिपेट जाला आनी हांव आज एज अ ZP मेंबर एक बायलूच म्हणून आसा हांव सचमत ती हे ट्रेनिंगाचो बरो फायदो काडटली आनी हे ट्रेनींग घेवन ती हे बिजनस फुडें व्हरतली आनी बिजनसान ती पार्टिसिपेट जातली आनी बरें बिजनस करून वावुरतली. पयशे न्ही फाटल्या दिसान पॅन्डेमीक जालें लोक खुबशे अनएम्प्लॉयड जाले पूण हो जो ऑपॉर्च्युनिटी दिला आमकां साहेबान ती प्रत्येक महिलेन म्हणटा तशी घेवपाक जाय कित्याक जाणां सेल्फ एम्प्लॉयड जावपाक जाय बेश्टेच आमी क्रिटिसायज केलें की आमकां गव्हर्मेंट जॉब दिना हें दिना तें दिना पूण असले ट्रेनिंगेन आमी जर गेली जाल्यार जे आमकां आमचे जे गव्हर्मेंट दिता ऑपॉर्च्युनिटीज ते जर आमी घेतले आनी फुडें सरली जाल्यार म्हाका दिसता की वायट स्कोप आसा ताका आनी आमी सेल्फ एम्प्लॉयड जावन दुसऱ्यांक असो एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकता. सो यू आर हॅपी विथ दीस प्रोग्राम? येस आय एम व्हेरी हॅपी. थँक्यू मॅम. आसा आमकां खूब इच्छा आशिल्ली कितें तरी खादी जावंक जाय आशिल्लें आनी आमची कोट्टाळी न्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्नाच असलो प्रोग्राम जावनाशिल्लो आमकां खूब फायदेशीर आसा जो कोणी सारको लक्षात घेतलो न्ही ताका खूब फायदेशीर आसा आनी आमी जोडूं शकता सगळी सरकारी नोकऱ्यो मेळूंक शकना आमी कितें तरी स्वता कितें तरी करूंक जाय आनी म्हाका दिसता सराक खूब आनी खूब थँक्यू हो प्रोग्राम हांगा हाडलो त्या बद्दल आनी आमी ताचो फायदो घेतली. थँक्यू मॅडम.